रितेश महाराज जैसा हो। गोंयान बाकीच्या पार्टेची पापां चड जाला म्हणून आप यूज करपा पडटा कितें पापां धुवपाचो म्हणल्यार झाडू म्हणल्यार कितें घर आमी निवळ करपाक झाडू यूज करतात. सो ह्या बाकीच्या पक्षांची पापां इतली जाला की झाडवानूच निवळ करपाचो वेळ आयला. आनी मेन म्हणटा ती एक गजाल अशी की तुमी बाकीच्या पक्षाचे हे काडा, एक खंय ना खंय तुका काळो धब्बो मेळटलो. आनी जे तरणाटे आसा स्पेशली यूथ जे भितर सरपाक सोदता तर तांकां एक असो दिसता की एक सामान्य मनशान केल्ल्या पक्षान भितर वचोन तो पक्ष कसो घट करप हे आमचें डिसिजन म्हणल्यार कितें एक कशें मुखार व्हरतले. सो आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार की एक बारीक पळया तुमी पक्षा बाकीच्या पक्षांनी आतां इतलो ते रूल राज्य केले. कोणी 10 वर्सां केली, कोणी 15 वर्सां केली, कोणी फ्री बीज दिता म्हणले, कोणी ऑफरी दिता म्हणल्यो. फाटली 4.5 वर्सां 3दा किंवा 2दा लॉकडावन जाले सारके. आनी ह्या लॉकडावनान कितलेशे पक्ष रस्त्यार देंवले, कितलेशे पक्ष सामान्य मनशा कडेन पावले हे सामान्य मनशाक विचारपाची गरज आसा. पूण त्या टायमार त्या टेन्युअरान आम आदमी पार्टीन लोकांच्या घरान रेशन पावोवप, तांकां सिलिंडर्स रेडी करून दिवप, ते भायर जे काम आमी एक सामान्य मनीस एक यूथ करतालो सो ते खंय तरी घडोवन हाडप हें काम आम आदमी पक्षान केलें. आनी हें सायमल्टेनियसली इंडिपेंडंटली आमी करताले. सो मायंडसेट जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक येता. खूब जाणांनी म्हाका विचारलें, सिद्धेश म्हणपाक लागलो भाई तुवें पक्ष सिलेक्ट केला तो भायलो म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें खंयचो पक्ष भितरलो आसा आनी निवळ आसा काय म्हणून. पक्ष म्हणटा ती मेन म्हणटा ती एक सिंबल आनी तेज्या की आयडियोलॉजी भितरली आनी भायली आसना. आयडियोलॉजी ही आपल्या मनान जे आपले पडटा ती आयडियोलॉजी. जेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाजी आयडियोलॉजी एक सामान्य मनशाची आयडियोलॉजी आम आदमीक पडटा जाल्यार कित्याक वचपाचें न्ही. आनी अशें दिसता की ह्या टायमार आम आदमी जे आसा, खरे आम आदमी जे आमी तुमी सगळे, ह्या आम आदमीन सगळ्यांनी एक जावन एकसोटान खंय तरी ही चळवळ मुखार व्हरपाची गरज आसा. आनी खूब पापां केल्ली पार्टेक तेंचो जागो तांकां खंय दाखोवपाची गरज आसा. आयज तुमी पळया खंयचे इश्यूज काडात. आयजच्यान तूं ह्या न्यू इयर 21 वर्स कंप्लीट जाता म्हणल्यार ना म्हणल्यार 10 ते 11 पापाची लायनी आसा. सो ही 11 पापाची लायनी जावपा नाका जाल्यार आ पाडपा पडटली ही पापां धुवपा खातीर. सो म्हाका दिसलें एक तरणाटो असल्या कारणान फाटली कितलींशीं वर्सां जालीं इलेक्शन जिखता, सरपंच जालो, पंच आशिल्लो. म्हाका दिसता की खंय तरी धब्बो नाशिल्ल्या पक्षान वचचो जाल्यार तो धब्बो नाशिल्लो पक्ष म्हणटा तो आम आदमी पक्ष. हेतून कांयच दुबाव ना. आयज ते खूब जाण मिटिंगे घेवन म्हणटा आमी हें करतले. अरे तुमी करपाच्या टायमार आशिल्ले खंय. आयज फोर्सफुली आयज तूं हांगा जेन्ना हांव हांगा आसा खंय एअरपोर्टार आसा, एअरपोर्टाचेर टॅक्सी भावांक विचार ते खूश आसा काय ना. तूं स्टुडंट्सा कडेन वच ते खूश आसा काय ना. तूं जॉबाच्या भुरग्यांक विचार ते खूश आसा काय ना. महिलांक विचार ते खूश आसा काय ना. जेन्ना तुमकां सगळे क्वेश्चन करून तांकां खूश ना म्हणून येता जाल्यार त्याच पक्षाक परत कित्याक मतां मारपाची गरज आसा. आनी फाटली 10 वर्सां जो पक्ष हाडटालो तो आयज पक्ष उरूंकच ना. आयज अशें जालां की इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट बिजनस चालू जाला. एक फॅक्टरी तयार करता 17 आमदार आनी मागीर इम्पोर्ट करता बीजेपी. थंयच्यान काडटा आनी व्हरता आनी उलयतना कितें म्हणटा आम आदमी कांय न्ही बी टीम म्हणटा. जाल्यार हेजेर कळपाची गरज आसा ए टीम आनी बी टीम कोण ती. जेन्ना म्हणलें आम आदमी बी टीम म्हणून आनी तयार करता आमदार तुमी आनी व्हरता तुमचे बीजेपी. सो लिंक कोणाचें जालें. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें एक झेडपी बीजेपीन गेलो, दुसऱ्या दिसान आयलो काँग्रेसीन. सो जेन्ना अदल बदल 2 पक्षां मदीं जाता ए आनी बी ते तुमकांच कळपाक जाय. आमचे आपाचें नांव ए आन स्टार्ट जाता म्हणल्यार ए टायमान बी टीम जायना. सो म्हाका दिसता ह्या फावटी पक्ष आम आदमीक लोकांनी सपोर्ट करून मुखार हाडपाची गरज आसा. म्हणून एक क्लियर फेस असल्या कारणान आनी पक्षय क्लियर असल्या कारणान क्रिस्टल क्लियर म्हणून भितर सरलो. हेतून कांय म्हणल्यार कशें आसता पळय ह्या फावटी तुमी पळयलां आसतली गोंयान जात्रा चालू आसा. गोंयान जात्रा म्हणल्यार कशी उठलो सुटलो म्हणटा तो पक्ष आपूण हाडटा. कोण म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी 2-3 पक्ष आयले. आम आदमी हांवें ना म्हणल्यार 7 वर्सां स्टडी केली, 5 वर्सां स्टडी केली की इलेक्शन जावन सुद्दां ते घरा वचूं ना. म्हणल्यार ते दीसभर पक्ष निर्माण कसो करप, लोकां मदीं रावप, कोविडा टायमार रावप हें म्हाका खंय तरी सेंटिमेंटली टच जालें. आनी आमच्या लोकांकूय मानून गेलें की बाबा हे खऱ्यांनी पॉलिटिक्स करनासतना लोकांक हेल्प करपाक लागले. सो थोडी गोश्टी अशी आसता की अकस्मात भितर सरप किंवा भायर सरप
निर्णय रावन चिंतून घेवन भितर सरप हें इम्पॉर्टंट. समज तूं भितर सरलो 2 दिसांनी भायर सरलो तेतून तूं तें म्हणपाना फाल्यां अशें जातलें खेळ जातलो. आमी खेळ म्हणटा पळय आयज तळ्यांत मळ्यांत आतां हे इलेक्शनाच्या मागीर जातालें. तुमी बारीक नोट केला 17 आमदार येतकच 2 आमदार उरिल्ले. आयज हें इलेक्शना पयलीं जाता तळ्यांत मळ्यांत. सो लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. मागीर आतां इतलो इगो जाला ह्या आमदारांक आनी मंत्र्यांक की ते पयलींचे की आतां करपाक लागला. सो म्हाका दिसता चिंतून रावन डिसिजन घेवन म्हणटा पळय श्रद्धा आनी सुबुरीत म्हणल्यार चिंतून श्रद्धेन आनी पेशन्सान तूं जेन्ना डिसिजन घेतलो त्या डिसिजनान सारकें आसता. This is a I was into a political party, but 10 years gap I didn't join any party because I didn't find I was into youth congress. म्हाका दिसूना ती पार्टी टिकता आनी हें ना अशें म्हणल्यार काम करपाक तुका संदी दिना. म्हणल्यार आयज तुमी बारीक नोट करा इम्पोर्टेड आमदार हाडटा. एक आमदार ह्या वाटेच्यान TMCन गेलो त्या वाटेच्यान BJPन हाडटा. म्हणल्यार कितें टिकेट हेंच्या अशें दिसता की हेंच्या बापायचें फात जाल्ले भशेन. म्हणल्यार कितें बेस हें बाट तुजें आहा तें बाट तेजें आहा तेका हाड थंय बसय एका हाड थंय बसय. सो ह्या बाटान आमी खंयचे टिकतले. सो जेन्ना तुमी बाटां ऑलरेडी घेवन दवरला जाल्यार एक कॉमन मनशाक बाट खंयचे आसतले. आयज म्हाका एक सांग हे आमदार आयज तळ्यांत मळ्यांत उडी मारता ते कोविडा टायमार रस्त्यार कितले उडी मारताले ते दाखोवचे. ते तेन्ना कितें उडी मारूं ना तेन्ना फक्त आम आदमी पार्टीच कितें आयिल्ली. सिद्धेश तुम्ही कॉन्टेस्ट करपाचे ह्या फुडें पळय कंटेस्ट करप ना करप ही वेगळी गजाल ती पॉलिटिकल गजाल. सद्या म्हाका आयडियोलॉजी आम आदमी बरोबर मॅच जाली. म्हाका दिसता युथा वांगडा तयार जावपाक जाय आनी अरविंद केजरीवालान म्हाका एक बरी संदी दिली एक नॅशनल लेवलार एक वायस प्रेसिडेंट म्हणून. सो ती संदी बरे प्रमाणान कशें लोकां कडेन भुरग्यांक एकठांय करून पक्ष कसो वाडोवचो हो म्हाजो पयलो प्रायमरी गोल. इलेक्शन येतली आनी वतली पूण आपल्या लोकां बरोबर आपल्या गोंयकारां बरोबर आनी आपल्या सामान्य कॉमन मनशा बरोबर रावप हो पयलो प्रश्न. इलेक्शन हो दुसरो प्रश्न. संधी मेळत जाल्यार हां संधी तर मेळ्ळी तुका. संदी म्हणटा ती पळय कशी आसता तुमी आतां जाल्यार संदी आतां प्रेस म्हणल्यार सगळे घालून काडटले तुमी. सो संदी म्हाका मेन संदी म्हाका दिसता ती लोकांक पावपाची. समज लोक येवन सांगता बाबा अशी गजाल आसा तशी गजाल ती सेकंड गजाल. सो संदी येतली वतली ती वेगळी गजाल. बट आम आदमी खातीर काम करप ही पयली संदी. But तुम्ही एअरपोर्टाचेर आहा आणि एज यू सेड ऑफ द अबाउट टॅक्सी